उल्हासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कालत्या काळजान धन्य तुका भेटयता पवित्रानात आमकां नवें रचन केलाय पवित्र सभेत आमकां नवें मिसांव दिलाय तुझ्या उपकारा करगा पाठयता तुझी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उताराय कोकत्रेका जेवणात तुझ्या आमी बागेता संतोषान उल्हासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कालत्या काळजान धन्य तुका भेटयता तुझे कुडीचे आमी मिस्तेक दिसते सांदे तुझ्या जिव्यातल्यान आमी लागोड कोन्ने तुझ्या उपकाराक सर्गा पाठयता तुझी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उताराय कोकत्रेका जेवणात तुझ्या आमी बागेता संतोषान उल्हासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कालत्या काळजान धन्य तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या अस्मी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो सुमेच्या दिसा एकूटम जावन एकूरचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या देव विविध रितींनी आपणाकच आमकां उगडापे करता ताजी खुशी आमकां कळयता आयची देवस्तुती संवसाराची पाप करतल्या शेळयेक आमी वळखोंक आनी ताजी वळख हेरांक दिवंक उलो दिता देवस्तुती वर्साचो सदो काळ आमी आरंभ केला आसता आमच्या जिणेच्या सद्या घडितांनी सुम्यांक वळखून ताका साक जावंक गरजची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया मोगाच्या भाव भयणीनो इदळूच आमी देवाचें उतर नियाळ करन आमची काळजां मनां आमी आल्तरेक समर्पिल्यात आयचे शुभोर्तेंत स्नानीक जुवांव जेजूची वळख करून दिता आपल्या शिसांक तांचो दोग जाण शीस जेजू फाटल्यान वेतात जेजून विचारलें कोणाक सोदता तुमी तांणी म्हणलें तूं खंय रावताय येया आनी पळया म्हणलो जेजू तांकां ते गेले ते रावले खुशी जाली आपल्या भावांकी तांणी फाटीं आपोवन व्हेलें मोगाच्या भाव भयणो आज आमी तोच अनुभव घेवंक ह्या अल्तरे भोंवती आयल्या आज जेजू संगी आमी रावता मात्रणी तोच देवाची शेळी आमच्या काळजांत तो येता ताका घेवन आज आमी घरा येता तो आमच्या जिविताची वाट दोळ्यांचो उजवाड आमचो रक्षक आमची भद्रती सर्वस्तो जावन आसा देखून आज नितळ काळजांत नितळ मनांत जेजूक आमच्या काळजांत देवाच्या शेळयेक आमी घेवन पातकांचे बोगसणे आमी जोडन सल्वसावांची कृपा जोडूंक आमी आमचे अंतस्करण मौन नितळ करया पातकांचे बोगसणे मागया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान कुसारून वायट धरून मनीस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच आमकां सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सैस्पदा देवा लागीं
विनंती करात पण प्रार्थना मागता सरपिता देव आमची ककुल्ट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाकूत सगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्याची ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय. आमचे मागणे मारून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सरपैदार आनी ससनाच्या देवा सर्ग आनी संसार तूं चलयताय. तुज्या परजेची प्रार्थना दयेन आयकोन घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. देवाची सोल्ल्या पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदून आसलो तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो येलेशीं धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. येलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्पराचो उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी येलीशी वचून म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तेदोळ पर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका तेदोळ पर्यंत कळीत करूंक नासलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी येलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना येलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो मारीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक
तुजो सेवक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले बरी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवय आसलो आनी ताचें एकच एक उतर निर्बळ जावंक ताणें दिलें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेन आशेन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें मुजेर बागोवन दीस घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन ते. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. याज्ञाने भेटून येवं तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बल्यो तुवें मागोंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता मोळे हांवें. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्रांच्या ग्रंथ कवळ्यान म्हजे विशीं सांगलेले आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोष. तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. साम पावलोन कोरीत घरांक बरयिल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. बाबा भयणीनो, कूड व्याबिचारा पासत न्हय, ती सोम्या पासत आनी सोमी कुडी पासत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो न्हय, बगार आमकांय तो आपल्या सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेनात गी, पूण कोण सोम्याक एकपडटा तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्याबिचारांतावन फळाफळ घेया. मनीस आदरता तें हर एक पाताक ताचे कुडी भायर तो करता, पूण व्याबिचाराचे पाताक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमचो कुडी पवित्रात्म्याचे मंदिरा म्हूण तुमी नेनात गी. तुमचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, परते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमचे कुडी देवाक महिमा दिया. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Messia तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो कुरपाणी सत ताचे मारिफात आयले. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पार तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुया. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसा सांगता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक तेन्याच्यान समकोन वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू फाटी घुंवलो आनी तें आपल्या फाटल्यान येतले तें पळोवन, तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारूंक लागलो. राबी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले तें. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताच्या सांगता रावले. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे. ताणें वचून पयलें आपल्या काश भावाक सिमोनाक सोदून काडलो आनी मेस्सिया आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनाक जेजूसाची आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं सिमोनाचो पूत, तूं जुवांवचो पूत सिमोन. तुका ह्या फुडां केफास म्हणटलें, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडाप. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता थंय भोवमोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे पयले आनी तिसरे वसाप शुभ अर्थ आमी सांगता नियाळ करचे जाल्यार, पयल्या वचपांत देव आपयता, सामुएलाक समजना कोण आपयता म्हणून, आनी येली जाप दिवंक शिकयता. शुभ अर्थेंत जेजू पाशार जाता आनी जुवांव भोवतेस ताची वळख दिता, पळय ही देवाची शेळी, आनी ताचो पाटलाव करूंक वाट दाखयता. हे दोन विशयांचेर आमी आज नियाळ करया. पयल्या सुवातेर पयल्या वचपांत दोन कुटुंबां आसात. एक एलीचें कुटुंब आनी एक एल्कनाचें कुटुंब. आतां एली येजक प्रायवंत, ताकाय दोग जाण पूत आसले. कोण ते? होपनीक आनी फिनेहास. येजकाचे पूत ते जाल्यार येजका बरी ते जियेणांतले देखून देवान तांकां तिरस्कार केल्लो. देवान म्हळें, तुजें पूत मरतलें, तुजें तावन आनी एक न्यायकर्त येवचो ना. कित्याक म्हळ्यार तें देवाच्या उतरा प्रमाणे कायद्या प्रमाणे जियेणांतलें. दुसरें कुटुंब एल्कनाचें कुटुंब. ताका दोग बायल्यो, हान्ना आनी पेनिन्ना. तांच्या भुरग्यांक घेवन तो रामान तावन एफ्रेमाच्या दोंगराळ प्रदेशांत तावन हर एक वर्सा तो सिलोक येवन आपल्या भुरग्यां खातीर तो मागतलो, बलिदान भेटयतलो. आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार हान्ना तिका भुरगीं नातली आनी तेचे सांगातीन पेनिन्ना तिका चिडयतली, तूं वांसडी, तूं प्रेजन ना, कित्याक वांसलाय म्हणून.
आनी हान्ना रडतली जविनातली. देखून एलकरान म्हळें तूं कित्याक रडताय, तूं कित्याक कंत करताय, हांव तुका 10 भुरग्यांच्या सड नेंगी. आनी सिलो गेल्ली ती हान्ना देवाळाक वचून देवा कडेन रडोवन मागता म्हाका एक भुरग्याक दी, भुरग्याक दी म्हूण मागता. आनी भुरग्याक तुका दिता म्हणटा. कोणी मागले फाटी दिता हांगी ना. ती म्हणटा तूं म्हाका एक पुता दिश जाल्यार जिणीभोर तुजी सेवा करूंक तुज्या तेंपलाक हांव सोडटली, पूण ह्या लजयेंतले म्हाका भायर काड. आनी देव तिचें मागणें आयकता. देव तिका भुरगो दिता, ती भेटयता आनी तिका देव परतून तेका भुरगीं दितात. पळया, एक दिल्ल्याक तिका फाटी मेळटा. आतां सामुएल ल्हान भुरगो 3 वर्साचो भुरगो आसतना देवाळ म्हळ्यार आमी आमची इगर्जे चिंतचे नाका. कित्याक म्हळ्यार देवाळ बांदलें उपरांत देवाच्या घरांत इंस त्या तांबांत येयली, ताका प्राय जाल्ली, ताका ताची दिश्ट मंद जाल्ली, ताका दिसनातलें. तो दोगांची सेवा करतलो सामुएल. कोणाची? एक देवाची आनी एक ताच्या गुरूची. दोगांची सेवा करतलो. 12 वर्सांची प्राय कोणना. आनी पयलीं पुस्तक म्हणटा तो देवाक आनी मनशाक मानवून वाडुल्लो, देवाक मानवल्लो भुरगो जावन आसा. आतां सामुएलाक देव न्हिदेंत आपयता. न्हिदेंत कित्याक देव आपयतना सामुएल उठोन खंय धांवता? कित्याक धांवता तो? म्हाका आपयलें म्हळ्यार तो न्हिदेंती जागो आसलो. कित्याक म्हळ्यार ती एक प्रायवंत मनीस आसलो. ताका चलोंक जायनातलें, दिश्ट नातली. राती प्रायवंतांक घडये घडये मुतोंक जाता, उठोन भायर वचोंक जाय, उदक जाय. देखून सामुएल न्हिदेंती जागो आसलो. पूण आमी जागे आसतनाय न्हीद काडटा. पळय फॅना बांदा बसले म्हळ्यार आयलोच आमकां न्हीद. पळय थोडे वाटी आमकां आपयल्यार आयकना. आमच्या भुरग्यांक तुमी आपया, आयकोंक आयकना. इल्ले घट्ट आपयल्यार काल्यार हांव केप्पो गी म्हाका बोम मारताय काल्यार म्हणटात. ते 2 म्हणसर आयकोना, मागीर हांव केप्पो गी म्हणून सारता. म्हळ्यार कोणाक आतां आपयल्लें आयकना. थोडे वाटी आमकां न्हिदेंत बारी न्हीद. हांव आसले पिरगजेंत एक फावटी पावसांत गडगडो मारलो. आमकां कांय 1 लाख रुपया लॉस जाल्लो. दुसरे साहित्यार कारें ना कांय ना, एकामेका उलयतले. खाले सायबा कालसो गडगडो, ये बा खालो आवाज, खाले बॉम्ब पडलो म्हणटा. एकलो म्हणटा वय गी सायबा कितल्या वरांक? न्ही हांव काल रोसा गेल्लो. म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां? हांव काल रोसा गेल्लो, बरी न्हीद म्हणालो. जेवून न्हिदलो न्ही, 90 मारून घट्ट न्हीद. थोडे फावटी आमकां न्हिदिल्ल्यांक उठोवचें बारीक कश्ट. देखून जोएल प्रभुच्या पुस्तकांत 1 अध्याय 5 वळी बेद्यानो जागे जाया रडा. म्हळ्यार थोडे फावटी आमच्या जिणयेंत आमी बेद्ये जावन आसता. आमकां आपयल्लें आयकना. सामुएल ती आसले विशेश गूण. न्हिदेंत ताका आयकतले. आजकाल आमच्या भुरग्यांक आपयल्यार आयकना. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांच्या तेकलेर तितली जडवाय आसा. देखून मग अशा भाव भयणीनो 12 वर्साचो सामुएल तो एलीचो ताळो म्हूण चिंता. एली म्हाका आपयता म्हूण चिंता. सेवेक तो उठोन धांवता. पूण एली समजता 3 फावटी आपयल्या उपरांत देव ताका आपयता. आनी एली ताका एक मार्गदर्शन दिता आनी ताका जबाब दिवंक शिकयता. एली देवाचो ताळो समजून सामुएलाक जाप दिवंक शिकयता. एलीचें वर्तें काम. आपल्या भुरग्यांक ताणें कांय करूं ना जाल्यार ताणें सामुएलाक देवाचो ताळ्याक जाप दिवंक शिकयलें. आतां ह्या गणितांत आमी थोडे संगती आमी समजून घेवया. मोगाचे भाव भयणो, आमच्या कुटुंबांत कोणीय कितेंय केल्यार, भुरगीं जावं घोव जावं बायल जावं जाल्यार कितेंय म्हण एक वायट केल्यार पयलीं विचारचें खंयचो तो, कोणाचो पूत. पळय खंयच्या कुटुंबांतलो? क्रास्ता गेलो गी हांव बचाव, हांव रोड्रिगस म्हजें न्ही. खंयच्या पिरगजेचो? आंजला अर्सो गी, बिजयसो गी, बिजयसो आमचें न्ही. पळय आमी कितेंय केलां जाल्यार आमच्या कुटुंबाचेर एक परिणाम पडटा. म्हज्या गवळी परिशे मिटिंगांत एक फावटी दुतने विशयान उलयता आसतना एकलो उरो म्हूण म्हणलो, फादर उपाध्यक्ष पुताक आमच्या पंडमान वर येना, तुमी दुतोन म्हणटात म्हणालो. म्हळ्यार आमी थोडे फावटी हुद्द्यार आसल्या वेळार, एक कामार आसल्या वेळार, टिचरां जावं दी, आमच्या भुरग्यांक कितें करता ताचो परिणाम आमचेर पडटा. पळया, येयली भाग्यवंत मनीस आसलो, पूण ताच्या भुरग्यांक ताणें तिद्दूंक नासलें.
भुरग्यांक सारकी वाट दाखोवंक नातले देखून देवान त्या भुरग्यांक तिरस्कार केलो आनी ते झुजांत मेले. देखून आमच्या भुरग्यांक आमी फावो तें मार्गदर्शन दिसय. काल एक व्हिडिओ पळयले नवीन पडयलो असो तो म्हणटा आमी देशा विशयान चिंताव देशाच्या अभिवृद्धी विशयान चिंताव राज्य बरें जायचें म्हण चिंताव पयलें आमचें घर बरें करी जाय घरांत बरे संबंद आसा जाय भुरगीं बाळां सांगाता आसा जाय थंयसर आमकां संतोश मेळटा. पळय एलकान पळया तो पयसावन हर एक वर्सा देवळाक वचून बलिदान भेटयतलो आपण त्या भुरग्यांक आपण हाडटलो देवाची वळख करून दितलो आनी हान्ना ती कितली बरी आवय पळया भुरग्याक आपणाच्या भुरग्याक देवाच्या सेवेक भेटयता आनी देव सामुएलाक विंचता. आमचे मदें तसले बरें बगेवंत कुटुंब एक आयतार संत बगेवंतपणी सांबाळ आयतार संत आमकां इतलें फेस्तां इतलें कार्य आसात ते बगेवंतपणी आमकां सांबाळूंक सोडिना. आमी हर एक आयतारा जर आमच्या भुरग्यांक नीज जावन आलतरी सरशी हाडटा मिसा काडटा तांकां देवाची भक्त शिकयता आमच्या भुरग्यांक तें एक शिक्षण जावन आसा ती एलकनान केल्लें हर एक वर्सा तो येतलो. देखून आमच्या भुरग्यांक तसलें शिक्षण जाय. आमच्या भुरग्यांनी एक बऱ्या देवापणाच्या मेट धरून वचचें म्हणलें एक उर्बाय आमकां आसा जाय. पळया हान्नान आपल्या पुताक तिणें आल्तरीक समर्पण केलें ताका देवान 3 भुरगीं दिलीं. तुजे फाटीं आमचें तें आवय बापूय तें तसली उर्बात ना. एक दीस एका आवयक म्हळें हांवें तुजें तूं बरें हुशार आसा बरें मागणें करता सवालाक टप टप जाप दिता बरें करून वांजल रुजार करता ते सिस्टर जायत म्हळें ची म्हजे धूव सिस्टर्स आमचे नाका बा सिस्टर्स आमचे नाका म्हणणाले. जर आवय बापूय थंय आपल्या भुरग्यांक देवाची ओडणी वा आपोवणें जायचें म्हणली उर्बाई आसा जाय. एका याजकाच्या ओडणी दीस एक व्हडली माय तिचे नातू तिचे कडेन उलयतना ती म्हणालें फादर म्हज्या पुतान पाद्र्याक जायचें म्हण हांवें कितलें मागलें फादर पूण कोणीक एकलो सेमिनार फाटी आयलो म्हणलो थंयसर गेल्यार तुका घरा येवंक मेळना जेवंक मेळना खावंक मेळना म्हणलें वो बियान वचोंक ना फादर. पूण आज म्हाका खोशी मागता त्या दीस जावन आज म्हणसरी हांव मागतां म्हज्या कुटुंबांतल्या एकल्यान देवापण्याक वचचें. आज म्हाका म्हजें मागणें देवान आयकलें म्हजो नातू आज पाद्र्याक जालो निरंतर मागतली ती. आनी एक व्हिडिओ पळयले हांवें मुळ्याळी येजकाच्या दिक्षा दीस तो पाद्र्याब निमाणें अर्गा म्हणटा आसतना तो रडोवन म्हणटा हांव पाद्र्याब जालो जाल्यार म्हजी आवय वरवीं म्हजी आवय दीस रात म्हाज्या खातीर कोंतांत मागतली ती मुखार बसून ते दाखयतात ती आतांत कोंत आसा तिच्या मागणे वरी हांव पाद्र्याब जाल्लो. मोगाच्या भाव भयणो आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप बरी संस्कृती देणी ताल्यांत आसल्यार उर्जीत करा पूण देवाची वळख दिया तें भोव गरजेचें आसा. कुटुंबांत मागणें वा कुटुंबांत देवाची भक्त ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो देवापणें खंय तावनी आमचें. देखून आज आमच्या भुरग्यांनी अल्तरीक लागीं जाय सामुएलाक जिणीभर अल्तरीची सेवा करूंक अवकाश मेळ्ळो. कितलें जाता आमच्या भुरग्यांक अल्तरीक लागीं हाडा सोमिया सर्शी लागीं हाडा पॉयत पुस्तकाक लागीं हाडा सक्रामेंताक लागीं हाडा ते दळां देवाचें आपोवणें आयकतले. कितल्या भुरग्यांच्या मोतींत आवाज आनी आवाज राटावळी प्रोजेक्ट आनी प्रोजेक्ट आयकना. पळया तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर कितलेशे वावंट करतात. पयलीं एक आवय म्हणाली फादर न्हिदतना इकरा जातात फादर भुरग्यांचे प्रोजेक्ट हांवें गुगलाक वचून सोदून काडून भुरग्यांक पास जायचें न्ही फादर. तसली उर्बा शिकपांत आसा जाल्यार हांवें विचारचें ह्या आत्मीक संगतींत कित्याक आमच्या आवय बापायक ना. आवय बापायनी अल्तरी मुखार भास दिल्ली पोवी सभेक हांव शिकयता इंग्लीश मिडियमाक घालता म्हूण न्ही कितें बसवणी केल्ली आमच्या भुरग्याक आमी भावार्थांत वाडयता. देखून आज जर तें देवाचें आपोवणें देव आपयता निरंतर आपयता सगळ्यांक आपयता म्हाका तुमकां आपयता एक ना एक कामाक तो आपयता सेवेक आपयता तें देवाचो ताळो तो परिवर्तन करून तो ट्रान्सलेट करीत जाल्यार आमचें आवय बापूय मार्गदर्शक जायसय. भुरग्यांक पवित्र पुस्तकांत कितें देव उलयता तें समजूंक जाप दिवंक शिकय जाय. जर तुमी गुगलाक वचून नेटाक वचून गोतनांतले संगती तुमच्या भुरग्यांक शिकयता जाल्यार पवित्र पुस्तकांतले संगती
कित्याक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयना? कित्याक तितली एक आळसाय आमच्या बावडटा खातीर? कितलोसो वेळ आमी उरल्या संगती दिता, पूण भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर, आमी आत्मीक बरेपणा खातीर आमी कितें करता? देखून एलकंदसले एक भगिवंत कुटुंब आमकां जाय. अल्तरिशेचे भुरग्यां खातीर जियोचें कुटुंब. पळया, जो प्रवादी एक नितीवंत मनीस, ताका 7 जाण पूत आनी तेगा दुवा आसले. न्हू, तो हर एक दीस आपल्या भुरग्यां खातीर एक बलिदान भेटयतलो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांनी केय म्हणी सूख केला कोण ना, केय चुकून उलयत कोण ना, कितेंय म्हणी सूख केला कोण ना, तांकां कळीत ना जावं पुरो. देखून तांचे खातीर तो हर एक दीस सॅक्रिफायस भेटयतलो. तसली आवय बापूय पवित्र सभेक जाय. भुरग्यां खातीर सॅक्रिफायस भेटोवचें, हर एक दीस आल्तरी मुखार येतना भुरग्यांक समर्पण करचें. आवय बापूय आज आमकां पवित्र सभेन जाय. ते दाळा देव आमचे मदें काम करतलो. दुसरें, स्नानीक जुवांव जावन शिकचें जायतें आसा, पूण एक संगती आज आमी शिकया. जेजूच्या काळार तो एक प्रवादी, व्हडलो मनीस, जायते फाटलावदार ताका आसले. फरिजीव, शास्त्री आनी पातकी येवन थंय हांव स्नान घेतलें. पूण तो ताचें मिसांव कितें, हांव कित्याक आयला म्हणलें बरें करून जाणा आसलो. मातेव आनी लोक म्हणटा तो एक अरण्यांत बोब मारसो ताळो कितें करूंक? सोम्याची वाट तयार करूंक. ते एक मात्र न्ही, जुवांव कितें म्हणटा म्हळ्यार तो केवल वाट तयार करूंक आयिल्लो न्ही, तो सोम्याची वळख दिवन सोम्याच्या वाटेन चलोवंक शिकोवंक आयिल्लो. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करतली. स्नानीक जुवांव तें व्हर्तें खालतेपण आसलें. त्या काळार तो एक प्रवादी जावन आपण सरशी आसल्या जायत्या फाटलावदारांक म्हजी सरशी दवरी जाय, हांवें वाडत जाय म्हण तो आशेव ना. ताणें कितें म्हणलें? ताणें वाडत वच जाय, हांवें ल्हान जावन हे जाय. भावांनी भयणीनो, आज हे शिगूण आमकां क्रिस्तीक मुखेल्यांक सगळ्यांक भोव गरजेचें. पळया, पवित्र सभेंत जायती दगदोणी आयल्या. पयल्यांच्या सुरयल्या पवित्र सभेंत एक लागीं 300 वर्सां आयिल्ली दगदोणी, ती चित्रहिंसा कोणीय भोगोंक नात. पूण पवित्र सभा भायर तावन दगदोणी येता आसतना केदाळाय ती पडोवंक ना, ती वाडोवनूच आयल्या. पूण मध्यम काळार पळया, खंयसर पवित्र सभे भितर पंगड जाले, हांव तूं म्हणून पंगड जाले, ती पवित्र सभा पडल्या वांटे जाल्या. देखून आज पवित्र सभेच्या वाडावळीक बायले अडकळणी. कितलेंय येवन दी वरिसांत कितल्या घरां उलपयले, पास्टरांक जिवेशे मारले, पूण आज थंयसर बावाट फुलोवन आसा. पूण खंयसर पवित्र सभेंत हांव म्हजें म्हणलें व्यक्ती केंद्रीत मनीस आसात, तें क्रिस्त वाडना. स्नानीक जुवांव भोव कलतो. ताका जाय जें आसलें म्हजें तावन म्हज्या शिसांनी जेजू फाटल्यान वच जाय. जेजू तो देवाची शेळी, हांव न्ही. मुखाच्या भाव भयणो, आमी स्नानीक जुवांवच्या जाग्यार रावूं जाय. जावं यजक, जावं धार्मीक, जावं पवित्र सभेची मुखेली वा धार्मीक मुखेली, आमी हर एकल्यांनी खंयसर व्यक्ती केंद्रीत सेवा आसा. म्हजी फिरगज, म्हजो वाडो, थंयसर वाडावळ ना. देखून आमी सगळी जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे, एक कुडीचे सांदे. देखून आज पवित्र सभेन जाय जें आसलें क्रिस्तीक केंद्रीत पवित्र सभा. सगळ्यांनी आमचें बोट थंयसर दाखयचें, तो ताणें वाडत जाय. म्हजी फिरगज, हांव, आमचें न्ही, क्रिस्त काय न्ही. बट एक स्पर्धात्मक पवित्र सभा आमी पळयता. इतलें आमचें व्हडलें कलेक्शन, आमचें व्हडली फिरगज, आमचें फेस्त बारीक ग्रँड. मुखाचे भाव भयणो, तांतून न्ही आमचें व्हडपण. क्रिस्त वाडत जाय, पवित्र सभा वाडत जाय, जेजूचें नांव वाडत जाय. आमी ल्हान जाय, ताणें वाडत जाय. सुरयल्या मार्तिरांनी, सुरयल्या सांता भोक्तांनी, आपोस्तलांनी क्रिस्तीक केंद्रीत पवित्र सभा बांदरली. देखून स्नानीक जुवांव आमकां एक आदर्श व्यक्ती आमकां कळटेपणांत जियोवंक. कळटेपण म्हळ्यार सादे वस्तू घालून जियोवचें म्हण न्ही. भितर स्वार्थ ना, ताणें वाडत जाय. देखून केदाळ आमच्या फिरगजेंत असलो मनोभाव येता,
आमच्या संस्थेनी पवी सभेंत वाड्यांत वा देशींत तेदळ पवी सभा वाडटा केदळ म्हणसर हें व्यक्ती केंद्रीत नांव केंद्रीत चिंताप आसा फिरगजेंत घुसपोड गोंधळ ते पर सुरू जाता तो आनी हांव थिंसर सुरू जाता देखून आज आमकां स्नानीक जुवांव उलो दिता आमी पवी सभेचे हर एकलोय मिशनरी जावन आसा थोडे मागण्याचे मनीस जावं पुरो गुरकार जावं पुरो येजक जावं पुरो धार्मीक जावं पुरो आमचे भितर एक बोगणां आसा जाय ती देवाची शेळी ताका वाट दाखोवची ताचे सरशीं धडची जेजू सरशी हेजे सगळ्यांनी म्हजे सरशींनी हांव न्ही ताणें वाड जाय हांवें ल्हान जाय असले नितळ चिंतप पवी सभेच्या वडावळीक एक जिवो पातोर जर आमी हर एकल्यांनी तशें चिंतल्यार पवी सभा वाडोवन येता खंयसर हांव आमचे म्हण वांटे करता तें पवी सभा पडटा जेजू वाडत आयलो ताचे सकड स्नानीक जुवांव आमचे जेजू फाटल्यान गेले कित्याक म्हळ्यार स्नानीक जुवांवन आपणाक खाली केलो ताका वाडयलें तसलें उदार मोन पवी सभेंत आमकां सगळ्यांक देव दिवं असलें उदार मोन हेजें जाल्यार एक भगवंत कुटुंब एल्कना बरें देवाच्या उतराक आमी उतरा प्रमाणे जियोवचें आनी आमच्या भुरग्यांक भावट्टांत पडोवची एक बरी आवय बापूय बरें कुटुंब आमकां जाय आमीन उबे रावया आमचो बाबार्थ आमी संगता उसारया एकाच देवाक सत्मानता जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलो स्पुतो सकाळी बापातावन जन्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड देवातावन उजवाडलो खरो देव तो देवातावन जन्माला ताका रसोंगना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमच्या सोडणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाताका ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवडकायेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातर तो बापा आनी पुता ताम निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका हे समसर्को नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्यावरी तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापल्या सभेक सत्मानता हक्काच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासान रावता आमेन. एक क्रिस्ती केंद्रीत पवित्र सभा फिरगस कुटुंब आमचे कुटुंब बांदूंक आमी देवाचो आदार मागया. मोगाळा बापा पवित्र सभेचे वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसीस सर्व बिस्प याजक धार्मीक भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या मिसावांत उर्बेवंत कर बऱ्या भलायकेंत तांकां दवर आनी तांच्या वावरा मुखांतर तुजें मिसांव यशस्वे बरेत रितीन जारी जावन दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचें शांतीचें आनी भोगसाणेचें वातावरण रच फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जोगासणेन पाळूंक जाणवाय दी. ह्या नव्या वर्सा आमच्या गांवांत नवें रूप आनी समाधानाचें वातावरण रच म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. सोमेस्त गरजेवंत आनी पिडेस्तांक नवें वर्स नवो बरवसो तांचे जिणेंत हाडून दी. तांकां सोमेस्तांक बरी भलायकी मोतीचें समाधान फावो कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणें आयक. संवसाराच्या सर्ग जाग्यांनी शांतीचें राज स्थापीत जावन सर लोकांनी एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करून आनी माया मोगान जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आम सोमेस्तांनी ह्या नव्या वर्सा कुटुंबांत मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक
तशेंच एकामेकाचो मोग करून बोगसाण्याच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियेवन तुज्या पुताक साक्ष दिवची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौनपणी मागया. प्रत्येक जावन देवापोण्या बसत जायती धार्मीक मेळास ती बंद पडचेर आसात. कित्याक म्हळ्यार आयची भुरगीं स्पंदन करिनात, देवा स्वताळो आयकनात, समजूंक शकनात. देखून आमच्या भुरग्यांक ल्हानथावन फावो ते धर्म शिक्षण, देवाची वळख, पवित्र पुस्तकाची वळख, देवाचो थाळो समजोवचे, जाप दिवची जबाबदारी आवय बापायनी प्रत्येक जावन पडचे बसत. तशेंच आमच्या भुरग्यांक ते लावंक मागया, अभिशेक करूंक मागया. देवा आमचे भोव मोगाळ सर्गींचे बापा, ह्या जिबलेवाच्या बरस आमी जेजू पवित्र सभा आनी भावार्थ संभ्रमता. आमची कुटुंबां तुका समर्पण करता. आमची कुटुंबां भावार्थाची, मागण्याची, बोरवेशाची जावन आमकां पवित्रत्मेच्या देण्या कृपेनी भर. आमची कुटुंबां तुका साक सावन जियोंक प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांचेर आवय बापायचेर आशिर्वाद घाल. लग्न सक्रामेंताचें खरी जबाबदारीने मिसाम समजून एक पवित्र कुटुंब बांदूंक, पवित्र सभेच्या वाडवळीक जीव पातोर जावं तांकां तूं तुज्या देणयांनी बर हें मागता हांव सुमया जेजूचे नांवे. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायनान बेदेशी आयल्या, दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावं दिता, स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. बापा तुज्या पुतान आमच्या दारोकान आपणाकच भेटयलो खुर्साचेर मोरून. जेजू सांगता आज आमकांच भेटयता, ताच्या बलिदानान वांटेली जाता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदार देवा ओपाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या निक्या सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पटी आमी ह्या बलयेचो उडास धरून संभ्रम करता, तितले पटी आमच्या सोडवणेचो वावर तूं चलयताय.
देखून या पवित्र गुटांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी मोड मागता आमच्या समया जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन बसूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादान जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सस्नाच्या मरणांतले आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बरां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit darbaraco सर्वेस्पर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या पैबाबान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय मोगाच्या भाव भयणो ही जावन आसा ती पवित्र घडी देवाची शेळी पाशार जायना बगार आमचे मदें येता आमचे मदें रावता ताकाच आमच्या काळजांत आमी घेता व्हडा भक्तीन ह्या पवित्र घडयेक बावटान आमी साक सावया बापा करूंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गोड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनबसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या तुमी विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड
फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराब तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जवानपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टकथे मेल्या सुमेस्तान तुज्या परसाळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तरान पिड्यांत वळवळच्या हर एकल्याची दया कर तांकां जाय जाली बरी भलायकी दी हांगा जमल्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या त्या काकूच्या नदरेंत सदांच बोवा पुरबाय तरान सांबाळ तांच्या जिवनांत जायते सुख संतोष आनी समाधान भोगूंक जाय जाली कृपा आमा सर्वांक येतून दी ओंकार मरे देवाचे मे संगती बगेन दोन ताणें तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीसो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर सस्टाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. सुमयान शिकयले मागणे संगत आमी हातोबान मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी प्रकाश येता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवाड दय करून ह्या जिवितांत सबस्काय शांती समाधान आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां म्हज्या उदार काकोटेन सरपातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दंतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावंटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो माय मग सगूर जावन एकामेकाक सुमयाची शांती दिवया. देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी. हे जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली ह्या दिसा आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. हांव आशेता सोमिया हांव लालयता दनिया आशेता लालयता घेवंक तुका सदां हांव आशेता सोमिया
हांव लालेता दुनिया आशेता लालेता सेव तुका सदा तूं जावन आसाय काणत्म्याचे आत्म्याक म्हज्या घटाय दिवचे तूं जावन आसाय काणत्म्याचे आत्म्याक म्हज्या घटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज मोचे सदांच थंयसर बेडार तुजे हांव आशेता सोमिया हांव लालेता दुनिया आशेता लालेता सेव तुका सदा मुझे पासून संवसारांत आयलोय कालवार दोंगरार जीवर पिलोय मुझे पासून संवसारांत आयलोय कालवार दोंगरार जीवर पिलोय उण्या रुपार्या काळजांत येताय आत्म्याक म्हज्या तूं जिवीत दिताय हांव आशेता सोमिया हांव लालेता दुनिया आशेता लालेता सेव तुका सदा आशेता लालेता सेव तुका सदा प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एका सर्गींच्या वंड्यान दोशी केलाय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमकां जामच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पाव तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो सर्वदा दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन सोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां नडता देवाचे व्हड उपकार सगळे पश्या मोगाच्यान होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा जावं जेजू क्रिस्ता अपुरबायचो दीस तुमी आरे तरेन भागीदार जाल्ल्या तुमकां आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा देवाचे विस्तार आशिर्वादा तुमचेर मागता आनी आज प्रत्येक तरान त्या दिसा आमकां अपुरबायचे शिकोवण आराधन आनी तशें मिसेच्या बलिदानांत देवा पावण्याक आमी कशें बाळो दिवंक जाय आनी देवाचें आपावणें आमकां कितलें गरजेचें म्हळ्या विशयांत अपुरबायचो प्रसंग दिवन रेते चलोवन वयले जावन आसात मानदीक बाप स्टॅनी मंतेरो ओलावीन हाडलीन ते आसात आनी आमकां मोगाचेंय कबजीनांक लक्ष दिलें आनी तांच्या वर्त्या जिवितांत त्या प्रमाणे फ्रांसिस्कन जिवन ते जियेवन आसात आनी ह्या खातीर तांकां आमी आभार मानता आसतना तुमच्या सर्वांच्या नांवी बाप स्टॅनी हांगा येवन आमकां रिते दिल्ल्या खातीर तांकां आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर स्टॅनी तुमच्या सरमिसांत आमी बरें तांकां मागया आनी तांच्या खातीर सदांच मागोंक तुमच्या लागीं विनंती करता क्रिस्ता संगी सोमकुया संवसारां बरी कोबार प्रगट्या सलोकाक प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजां
साक्षीव्या क्रिस्राया Bầu người đi bơi đi ekkotam zaunci evya Ekkotam zaunci evya आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती ख्रिस्ताचे राज प्रगट्या ख्रिस्ताचे राज प्रगट्या मोगान सेवन स्वार्थाविने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवरानी समस्यांनी सौम्याचेर मात परवस्या सौम्याचेर मात परवस्या ख्रिस्ता संगी सोमकोया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकान प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरान कडेन साक्षीव्या क्रिस्राया अंतर औरा सल्ल्या संसार क्रिस्ता उजवाड पांकोव्या क्रिस्ता उजवाड पांकोव्या बेगाव साणन पेल्याक पावोक संगटी सानवावुर्या संगटी जाणवावुर्या आदर्श जिणेन हेर धर्माच्यान सडवणदारा थंय हाडया सडवणदारा थंय हाडया क्रिस्ती मौल्या तत्वांद्वारे संसार नवो बांधुया संसार नवो बांधुया क्रिस्ता संगी समकोया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकान प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरान करुणेन साक्षीव्या क्रिस्राया मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोळी आशीर्वाद दिव आमकां मागीर कुशाचे कुरवेन नेवरांक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन